जस्ट इमॅजिन. ब्रेका उपरांत तुमचे स्वागत इष्टानो. आणि इष्टानो, टाइम फॉर अ वीकली काउंटरफिट विथ दामू नाईक. नमस्कार आणि योकार तुमका इन युअर ओन प्रोग्राम वीकली काउंटरफिट. आणि आज आमच्या बरोबर असा दामोदर नाईक आलियास दामू नाईक, बीजेपीचे एक व्हडले साऊथ गोयचे लिडर. दामू, आमकां सांग की कसो आसचो दक्षिण गोंयचो बीजेपीचो लोकसभेचो उमेदवार. अरे, हांवें हालींच एक कादंबरी बरयल्या आणि ती हांव पयरूच वाचतालो. हांवें बी वाचली ती. पण कशी हांवें अजून ती उजवाडाकूच हाडूंक ना. खूब गडबडीन दिसता तूं. गडबड की फास्ट. अजिबात ना. तुका सुडान घातलो, मागीर सुडानसून काडून रवींद्र भवनान घातलो. लुक्स लायक मनोहर पर्रीकर इज टेकिंग सम कायंड ऑफ सूड ऑन यू. अजिबात ना, अजिबात ना. सेकंड टायम अजिबात ना हे तुवें हळू कित्याक म्हटलें? म्हणजे खंय तरी सूड आसा. म्हणजे ते सुडाचो आनी हाजो कांय तातूंत भितर संबंद ना. बरें, उत्तर गोंयच्यान विष्णू वाघाक जर लोकसभेची तिकेट दिली जाल्यार ते शाणेपण थारतलें? आनी अजिबात गरज ना. तुका दिसता चेन्नई एक्सप्रेस हिट जातलो? म्हाका तर अजिबात दिसना. हो इंटरव्यू अजिबात ना स्पेशल काय कितें? दामू कितें विचार, अजिबात ना शे ना, अजिबात ना अशेंच म्हणटा. तुवें दामू चेन्नई एक्सप्रेस पयला तुवें? पण तुवें नायक पिक्चर पळयलो आसतलो न्ही? केन्ना? 10 वर्सां जालीं, केन्ना पयला. झी सिनेमार तर 100 फावटी तरी पयला तो. नायक पिक्चरान तो प्रामाणीकपणान मुख्यमंत्री काम करता. म्हणजे तो पिक्चर मनोहर पर्रीकराचेर बी काडला अशें बी कितें तूं म्हणपाक सोदता? डेफिनेटली ना. बरें, तें सगळें सोड. म्हाका सांग, तुका दिसता चवथी कडेन पावस पडटलो भरपूर काय बरे भशेन तुमकां चवथ हें करूंक मेळटली? पावस पडटलो चवथी कडेन? हांव आयज ताजेर कांयच उलोवपाक शकचो ना. तें बी सारकें. आजून पावसान 100च करूंक ना आनी सारकें तुजें. आमचे थंय ओल्ड मार्केटान एक खड्डो पडिल्लो. त्या वेळाचेर एक मनीस, हांव जाणा तो कोण तो, नांव घेवन वच, तो आमचो केन्नाच न्ही, बीजेपीचो न्ही. ओल्ड मार्केटान एक खड्डो पडलेलो आनी त्या मनशाचें तूं नांव घेवंक सोदिना. तो मनीस हांवूच ओल्ड मार्केटान पडलेलो आनी हांवूच तो खड्डो. हांव तेंच म्हणटा. आयज तुवें अशें म्हणून एक बरो फ्रेंड गमयलो दामू. हो जो मनीस पळय खरोखरच त्या खुर्चेर बसून काम करता ताका कळटलें. आयज तूं फ्रेंड कमी आनी पॉलिटिशियन जास्त दिसता. आयज तुवें म्हजी भावनांक दुखयला. हांव खड्डो, म्हाका सगळ्यांक खबर आसा, सांगपाची गरज कितें ऑनेर. कितली म्हाका एम्बेरेसमेंट जालो. आयज तूं जेन्ना फाटीं वळोन पळयतलो पळय तेन्ना तुका खरो फ्रेंड कोण दिसना आनी जस्ट इमॅजीन आसचो ना. सगळे फेक फ्रेंड्स आसतले. हांव फाल्यांच वचून हांव सलमान खानान केला तसले हेर विवींग करतलो. आयज तुवें म्हाजी खूब भावना दुखयल्या. जाणें जशें बी रयला तशेंच बात येतलें न्ही. आनी कांयच उलोवं नाका, बस. इष्टानो, आफ्टर दॅट अजिबात ना स्पेशल अँड इमोशनल इंटरव्यू आम्ही एक मोठी आणि इम्पॉसिबल कामगिरी हातान घेतली. प्रायव्हेट बसीचे बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक शिस्त, रुल्स आनी रेग्युलेशन्स शिकोवपाची कामगिरी. Hello, gentlemen. Good morning. Good afternoon, gentlemen, drivers, and good conductors of electricity, bus conductors.
जंटलमेन्स, ह्या अकॅडमीन आमच्या गोंयाक बऱ्यातले बरे बस ड्रायव्हर आनी बऱ्यातले बरे कंडक्टर्स दिल्या. एक नवो फुडार, एक नवी वाट, एक नवें आयुष्य तुमची वाट पळयता. आय लायक दिस मॅन, आय लायक दिस मॅन. तो खातना उलयना आनी उलयता तेन्ना खायना. आय लायक हिम. ओके, कॅन एनीबडी टेल मी what is the difference between a bus driver and a bus conductor? I'll tell you. बस कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, और अगर बस ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट कटेगी. आमच्या बशी टायमार धांवता ना, त्यो रस्त्यार धांवता. व्हॉट जोक. बस कंडक्टराचें लायफ खूब डिफिकल्ट जस्ट लायक अस. खूब टफ लायफ तांकां सुट्टी नासता, काय नासता. एक बस कंडक्टर 24 तास, एक बस कंडक्टर 24 घंटे बस में होता है. यस, 8 घंटे बस में और बाकी के 16 घंटे अपने बीवी के बस में. व्हॉट जोक. तुमकां फिल्डार एक प्रॉब्लेम तुमी पळयला आसतलें की एका बशीच्या भितर 50-100 लोक झुंबड्यो करून भितर घुसोंक सोदता. आतां प्रॉब्लेम कितें? पॉप्युलेशन वाडला गोंयचें काय बशी कमी पडटा? नो, इन द इयर 1975 when I was on the EDC and Pato Plaza border for duty, I seen that खुबशे लोक असे घुसताले बशीन. झुंबड्यो 50-100 लोक एकदांच घुसोंक सोदताले. तितून एक मनीस येयलो धांवत आनी म्हणपा लागलो, अरे म्हाका पयलीं वचपाक दी भितर, अरे म्हाका बशीन पयलीं वचपाक दी. ते पळोवन बाकीचे लोक ताका रागान पळोवन म्हणपा लागले, तूं कोण व्हडलो हो पयलीं वचपाक, आमी लायनीन आहा ते दिसना. मागीर ते मनशान जालें, अरे हांव ह्या बशीचो ड्रायव्हर म्हणून म्हाका तसोवन दी. व्हॉट अ जोक. यू शूड बी व्हेरी इंटेलिजंट. तुमचे प्रोनाउन्सिएशन सारखे आसपाक जाय. इंटेलिजंट म्हणजे म्हाज्या सारके. हे पळया, जेनियस, इंटेलिजंट. सो तुमचे प्रोनाउन्सिएशन हे तुम्ही म्हणटा पळय, वेश्को, मोग्या, वापे म्हणजे कितें? वॉट इज दीस? हे वापे म्हण खंय? मोग्या न्ही मडगांव, वेश्को न्हू वास्को, वापे न्ही वाळपय. कित्याक तुमचो मूळ प्रॉब्लेम जाता, खूब कन्फ्युजन जावपाक लागता आमी पॅसेंजरांक. आमच्या अकॅडमीन बऱ्यातले बरे बस कंडक्टर आनी बऱ्यातले बरे बस ड्रायव्हर दिलेले आसा. आयज पर्यंत आमी बरे कंडक्टर्स तयार केलेले आसा. गुड कंडक्टर्स, बॅड कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, सगळे तरेचे कंडक्टर्स. एक गजाल याद उरता, ड्रिंक्स मारपाचो टायम सदांच रातचो बरो, दिसाचो न्हू, ड्रायविंगा बरोबर. आनी कॉलेजींतल्या चलयां बरोबर चड लगट करप ना. पॅसेंजर तुमी खुबशे तरेचे पयले आसतले. लेडीज येता ते पळोवन बेश्टे न्हिदपाचें नाटक करपी पॅसेंजर, लेडीज सिटार बसपी पॅसेंजर, बोंड हाडिनासतना भोंवपी पॅसेंजर, जगातल्या खंयच्याय बसीन आपूण विदावट तिकेट भोंवूं शकता असो एक गोड गैरसमज आसलेले पॅसेंजर, तरातराचे पॅसेंजर. पण शेवटी पॅसेंजर असो मायबाप आसता, याद उरा, आनी तांकां बरी वागणूक दिया. नाजाल्यार कदंबा वील ओवरटेक यू. कितें म्हणटा तूं? अजून खायता? ओके, हांव वचूं म्हणटा. ओके, बाय. आनी सांगला ते याद उरा, तुमकां फुडाराक बरें पडटलें. ओके, गूड बाय. आता खबर ना की ह्या सेशनाचो कितें तेंचेर इफेक्ट जातलो, ते कितें इम्प्लिमेंट करतले म्हणून आमी हें सेशन जातकच आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकाराक मेळ्ळे. मिस्टर ढवळीकर, तुमकां दिसता की प्रायवेट बसीच्या ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक असले सेशन्स रेगुलरली दिवपाची गरज आसा? तेंचे भितर कितें फरक पडटलो? अरे आमच्यान एक म्हण आसा ती तुवें केन्ना आयकल्या? ओमत्या घड्यावर पाणी. आमच्या प्रायवेट बशींच्या ड्रायव्हरान आनी कंडक्टरा वयल्यान कितली तकली फोडली म्हणून कांय फायदो ना. तांकां झेब्रा क्रॉसींग लागना आनी स्पीड ब्रेकरूय लागना सामकें. आतां तूं जाणा, एक प्रायवेट बस ओनर आसा, हांव तेजें नांव घेना, पण ताका पळयल्यारूच कळटा हे लोक कशे सुदारपाचे ना. इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टायम एंड मनी. आनी इश्टानो, ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिनाचो हो एपिसोड हांगाच सोंपता. पण वयच्या पयलीं जर तुमच्या भितर एक बरो कलाकार आसा, बरो मिमिक्री आर्टिस्ट आसा, और बरो कॉमेडी स्क्रिप्ट रायटर आसा, जाल्यार प्लीज कॉल अस ऑन 8390540510. आनी जस्ट इमॅजिनाच्या फ्युचर एपिसोडान तुमकां फिचर जावपाचो एक चान्स आसूं शकता, मेळूं शकता. फोन करा, मेळुया मागीर आमी. आनी मेळुया आमी फुडल्या विकान एका नव्या एपिसोडा बरोबर. तुमचे जर कितें फीडबॅक, कंप्लेंट्स कितें आसत जाल्यार ते मेल करा म्हाका ऑन features@prudentmedia.in. आनी तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. बाय बाय, टेक केअर.
जस्ट इमॅजिन